आमचो जो हजाचो वॅक्सिनेशन फाल्यां सॅटर्डे अंजुमन हॉलान आमचे जे हाजी जे आसा 80 सुमार हाजी 79 हाजी 2 हाजी जे आसा हे नेक्स्ट वीक जे आसा जे मेहरम जेंका ना ते जे आसा दुसरी फ्लायटीन जे आसा गोंयकार हाजी जे आसा सौदीक वयतले मेहरम कोणाचे ना तांकां जे आसा दुसरी फ्लायट जे आसा सरकारान जे आसा अवेलेबल करून दिल्या आनी त्या ग्रावंडाचेर ते नेक्स्ट वीक जे आसा फ्लाय जातले आनी आमची जी आसा फाल्यां वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह दवरल्या आमी ट्रेनिंग कॅम्प जे असले हजाचे सगळे आमचे ट्रेनिंग कॅम्प जाले आनी एक ट्रेनिंग कॅम्प आमी वास्को दवरपाचें केलां बिफोर हाजीज विल लीव फ्रॉम गोवा आनी 20 तारखेक आमची गोंयच्यान ट्रेन आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक यांचे जे आसता ब्लेसिंगा सकल जे आसा आमची ट्रेन जी आसा मडगांवच्यान जे आसा बॉम्बेक वयतली आनी बॉम्बेच्यान जे आसा 22 तारखेक जे आसा बॉम्बे टू जिद्दा आमची फ्लायट जी आसा फ्लाय जातली आनी जे फॅसिलिटीज हाज्यांक जाय गोंयच्या सरकारान माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा सगळे तांकां फॅसिलिटीज जे आसा दिवपाचे जे आसा प्रयत्न लास्ट इयरी केल्ले आनी ह्या पाटी जे आसा सगळे फॅसिलिटीज तांकां अवेल करून दिल्या मेडिकल ग्रावंडाचे तांकां जे फॅसिलिटीज जाय मेडिकल जे आसा फाल्यां दवरला तेंचे मेडिकल ग्रावंडाचे आमचे मेडिकल जे GMCचे जितले लागता सगळें जे आसा फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्ले कडा आमचो विश्वजीत राणे आमचो जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर तेणेय आपले जे सगळे डॉक्टर्स नर्सीस फूल स्टाफ जो आसा फाल्यां आमकां प्रोवायड केला आनी ताकाच लागून ह्या पाटी आमकां फूल खात्री आसा की आमचोय ह्या पाटी हज जो लोक वयतले हाजेक सगळे जे आसा बरे भाशेन जे आसा हज परफॉर्म करून आहा त्या भाशेन जे आसा गोंयांक जे आसा परतून येतले